सौम्या तुझे तया एक पोटा नामा सौम्या नामा तुका जीवना तुझ्या धडधड माका बावबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगसो स्वागत मागता. सद्या असो बरो वयतार आचरण करचे वखता एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. ह्या संदर्भार येमिसाचें बलिदान प्रत्येक सांवपासून मिस भेटयता दिव्या शेट्टी मुंबई, तशेंच ते संवा खातीर मिस भेटयता आली शेट्टी मुंबई. हे सर्व रित्या बसोत मागता आसतना आमी समेस्तां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आस काडया तांचे बसोत विशेष करून मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्यानो समयाच्या जीवनपणाच्या ह्या बागी दिसा एकवटीत कुटुंब साम ह्या देव मंदिरांत आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाचेर बर वचून भिरांते विणे जिवंक आमकां उलो दिता. देवान आमकां दिल्ल्या जिविता देण्याचें मोल समजून चलत्या जिवितान देवाचेर मात आमचो विश्वास रावन समयाचे मिसाव धैर्यान आनी तिरासण मुखार सरूंक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. सुमेचे मिसांव ते मोगाचें ते सेवेचें ते दोसकायेचें मिसांव आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेस्तमारा आमच्या समाजेंत आमी ते मुंदारूंक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एक घडी बोर आमी दोळे धांपया. आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. आमच्या पथकाचें बक्षणे मागोवन हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फवते परिवांटिली जावच्याक आमकां आमी तयार करया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरून सांगता म्हणया. सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उजारू सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यवंतां सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सौम्या काकूट
महिमा देवा उसर्गी आणि शांती गोऱ्या मोनाच्या मनशांक संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका वाकुळता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिवासता सोन्या एकला जनीक पुता जेजू ख्रिस्ता सोन्या देवा देवाची शिळी बाबाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू संसाराचे पाप काढता आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूत कर कित्या पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू भोवतो प्रार्थूया एक रिपोर्ट दोळे तांपी आमच्या घर सांगती ते सांगा खातीर आमी मागे देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा जांकां तुज्या मोगांतूं तीर करताय तांच्या जिवितांच्या सर्व गडीतांनी तूं स्वतांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप कित्याक जायते जण अशी पुसपुसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी अकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लक्षिले इश्ट हांव केन्ना अदलोन पडना गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासान पडटलो आमी ताचेर जैत तोडतल्या आनी ताचे फरीकपण घेतल्या पूण एका बळवंत विरा सारको सरस्पोर म्हजे सवय आसा देखून म्हजे दुस्मान अदलोन पडटले आनी ते म्हजे जैत तोडचे नात ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात तांची ससनीक लज केदींच विसरून वचिना दळबारांच्या सरस्परा तूं नितिवंताची तपासणी करताय काळजा मना तूं पारकिताय तूं तांचे कडचे घेतलोय तें फरीकपण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला सरस्पराक गयान करा सरस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टाच्या हातांतलो निवारला सरस्पराचे उतर देवाचे वडपकार तुझे उदंड ये माता तू आय
सर्वेस्परा तुझे उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुझे पसो देवा ही निंदा हांव सोंसता तुझे पसो ती लस हांव बघता हांव जाला म्हज्या भावा भयणींक परकी म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी तुझ्या घरा सोमान रक्षे खातीर लासता म्हजे काळी तुका केणतेल्यांचो केबडो म्हजेर पडत आसा तुझे उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा वेगीच म्हाका प्रशंसा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा विश्वासी दुनिया पाव म्हाका तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दी तुजे आपार काकुळतेन मुझेर दिश्ट घाल तुझे उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुझे उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा सांब पावलून रोमागारांक बरयल्या पत्रांतलें वसाप भावा भयणीनो पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातकां बराबर मोरणी आयलें अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोरण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाल्लें म्हणून अपराध लेखूंक जायनातलें आदामच्या काळातावन मोइजेच्या काळा पर्यान मोरनान आपली राजवडकी चलयली आदामा बरी देवाचें स्पश्ट फर्माण मोडन पाताक आदारिनातलेल्यांचेर सयत मोरनान आपलो अधिकार चलयलो पूण हो आदां उपरांत येवचो आसलेल्यांचो एक रूपकार म्हणयेत पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदांच्या पातकां मदें कसलीच सर ना एक मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कुरपेंदेणी आनी त्या बराबर एक मनशाचें म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कुरपे उद्देशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 सता सोतो तुम मुझे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी आणि तुम्ही म्हजे विशीं साक्ष दितल्या हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं मातेवा परमाणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या त्या वेळी जेजून आपल्या 12 जाणांसी सांक म्हळें
मनशाक बिये नाकात. दंपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगात आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीसो चीव काडटल्यांक बिये नाकात, कित्याक ते अथम्यासो चीव काडूंक शकना. बगर कूड आनी आत्मा दोनी कोणाक नाश करूंक शकतल्याक बियेया. गिरबुजो पयशांक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलती विणें भुंयक पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुज्या प्रास कितल्या की चड मोलाची तुमी. देखून मनशा मुखार जो कोण आपूण म्हजो पाटला उदार म्हणून परगडता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांव म्हजो म्हणून परगडतलो. पूण मनशां हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवें नाकारतलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वकने तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर 3 संगती आयच्या वाचपांनी आमकां दिसून येतात. पयल्यान पयलें ती संगत देव सरपदवेदार, देव सर्व जाणार, देव सर्व सुवातेर आसा म्हणले विशीं हाची 3 वाचपां आमकां दाखोवन दितात. देव सरपदवेदार कित्याक आयच्या सुवातेंत ताणें म्हळां देवाच्या कबलते वेणें एक गिरबुजी पर्यंत ह्या भुमीक पडना. म्हणजे गिरबुजी तुमी जाणात आतां दिसनात. पयलें ल्हान सुकणीं आसली न्ही, ल्हान सुकणीं ल्हानशी ती आतां दिसचे बारीक. गिरबुजेचे गुडू आमच्या पाक्यार पुरा बांदताले, कोलवांच्या पाक्यांत किड्यांत गिरबुज्यो बसताल्यो. आनी कोलवांची पाखीं आसतना तशेंच नळ्याच्या पाक्यान तेणें गिरबुज्यो कांय इल्लेशें बातेनगी कांय इल्लेशें तणगी हाडून गूड बांदतालीं. आतां गिरबुज्यो दिसून येनात, कित्याक म्हळ्यार मोबायलाची टावरां जाल्या उपरांत मोबायलाच्या टावराच्या त्या ओत्तडाक गिरबुज्यो पुरा मेल्यात. आनी आतां उदक तितलें ना, आनी आतां ही व्हडलीं व्हडलीं सुकणीं धाकट्या सुकण्यांक खावन पुरो नाश केल्लें आसा. पूण ल्हानशी सुकणी पर्यंत देवाच्या कबलाते विणें भुमीक पडनात. देखून देव सगळें जाणा, सगळें जाणा. पयलें आमी ल्हान आसतना सोम्याच्या रक्ताचे थेंबे म्हणून सोम्याच्या रक्ताची गोरवां म्हणटालीं न्ही, गोत्या तुमकां. सुरू पावस पडटाना येताले ताका आमी जेजूच्या रक्ताची गोरवां म्हणटालीं. जेजूच्या रक्ताची गोरवां थेंबे गोत्या तुमकां. थंबडी थंबडी ल्हान सरतालीं भुमींत मातयेंत पुरा. ओके, कितले सुमार जाणां पळयलां आसतलें तुमी न्ही गे. आतां एक्की दिसना ती नांत नांत. आमी ल्हान आसतना मस्त आसलीं, खंय गेलीं वतना पुरा खबर जाली नांत नांत. पूण थी पर्यंत सोम्य देवाच्या कबलते विणें एक समेत भुमीक पडना. तसली पदवी देवाची. देव सर्व जाणार. आमच्या माथ्याचे केस पर्यंत मेजून दवरल्यात. तुवें मेजले? हांवें मेजून ना म्हज्या माथ्याचे केस. कितले जडटात मागीर खबर ना म्हाका. पूण देव म्हणटा तुज्या माथ्याचे केस पर्यंत मेजून दवरल्या. माथ्यार केस नासलेल्यांचे मेजून अनकोणना. पयलें मेजल्यात की म्हणना, आतां जोडून गेल्यात. तें लेख आसतलें देवाक, तें दिसता. म्हळ्यार तितली जाणवाय देवाची. देखून तो म्हणटा देखून ह्या देवाक तुमी भियेया. ह्या देवाक तुमी भियेया. तुमी कोणा भियेतात? देवाचें उतर म्हणटा तुमी
मेल्ल्यांक बी येतात, मेल्ल्यांक बी येतात. जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेत मातयेक पावून दी. तूं मेल्ल्यांक कितें मेल्ले कोणाक की उपद्र करूंक येता ते फापतांचे इतल्यांत न्हिदल्यांत न्ही. आतां म्हजें रूम सिमिस्त्रेचे लागीं आसचें, लागीं बारा वरां राती रावन उठून जणांतल्यान पळयता सिमिस्त्रेक कोण न्ही दिसनात, फांत्यार पळयता कोण न्ही दिसनात. थोडे बटी एणे तेणे राती आमी तिशीन सिमिस्त्रेंतल्यान येता कोण न्ही कांय बघना. कितलीं वर्सां म्हजे सगळे रूम म्हजे सिमिस्त्रेच्या बगले गत्त पुरा फिरगजीनी. म्हज्या घरा येता कोडे म्हज्या घरा फाटल्यान सिमिस्त्री जल्मता नाय सिमिस्त्री पळोवन तो जल्मला हांव. पूण जाल्यार सिमिस्त्रेंतली कोणी उठोन आयली नात, कोणें कांय केल्लें नात. पूण आमकां सिमिस्त्र म्हळ्यार मेल्ली म्हळ्यार ती कोणी कोणाक पात्र करनात उडासता. कोणाचें आसचें देवाचें आसचें भिरांत आसचें पूण ताची ना आमकां कोणाचें मेल्ल्यांचें मात्र. पूण देवाचें उतर म्हणटा तुमी तुमचो जीव कूड आनी आत्मो नाश करतल्या त्या देवाक भियेया. पूण आमी मनशांक भियेता. आमच्याकी वड आसा, आमच्याकी पयशेवाली आसात, आमच्याकी दुडवादीक आसात, आमच्याकी सक्तेवंत आसात. त्या मनशांक आमी भियेता. तांच्या तंट्याक वचना, तांच्या रगड्याक वचना. कित्याक तांच्या रगड्याक गेल्यार कितें जातलें? आमचो पायत कातरतले, आमचे हात कातरतले. देखून म्हज्या थोडे म्हणटात म्हज्या शिमटेक म्हणी पांय दवरशी जाल्यार कितें करता? शिमटीत कातरता म्हणटात. देखून ताचे शिमटेक पांय दवरूंकूच वचना. तसले मनीस आसा. देखून पळया आयच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणटा कितें म्हळ्यार जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. जायत्या गिरबुजां प्रास पण हे गिरबुजी सकयल भुमीक पडतना देवाच्या खबर विणें पडना. पूण त्या एक गिरबुजाच्या की कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देवान संवसार रचलो न्ही गी पळय गी. कितले दीस काण गेले? 14 दीस. 100 दीस काण गेले. 100 दीस. ह्या 100 दिसांत देवान मनशाक केदाळ रचलो. पयलें गी लास्ट निमाणें. कित्याक निमाणें रचलो? कित्याक म्हळ्यार मनशान उपासी पडनाय, मनशान कश्ट नाय, उपासी पडनाय. देखून मनशाक सगळें तयार करन. उजवाड, उदाक, रूगसडां, सुकणीं संवसां, कळंगी सर जिन्साची फळ वस्तू, सर जिन्साची रांदोळी सगळें रचून जाल्या उपरांत निमाणें कितें मनशाक रचलें. कुंबयेचें तांतयां आसा जाल्यार तांतयाचो कितें आसा? तांतयांत कितें आसा? एक बोळ आसा, मागीर कितें आसा? 2 बोळ आसात. एक धवो बोळ आनी एक हळडुवो बोळ. पळय गी हळडुवो बोळ कितें? पील. कोंबयेचें पील. धवो बोळ कितें? धवो बोळ त्या कोंबयेच्या पिलाक तांतया भितर कावंक आसचें खाण. तें धवो बोळ तयार जाल्या उपरांत हळडुवो बोळ तयार जाता. आनी ताका ऊब दिल्या उपरांत इतल्या 22 दिसांची ऊब दिल्या उपरांत पळया थंयसर पील जावन येताना तो बोळ ते सगळे धवो बोळ खातात. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या भुमी म्हणल्या तांतयांत देवान पयलें धवो बोळ पुरा तयार करून दवरून निमाणें देवान मनशाक रचलो. मनशान उपासी पडनाय. आनी कसो रचलो मनशाक देवान? पळया ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन ताणें गोरवां बरीं, वागां बरीं, वा खंयच्याय मनशा बरी, खंयच्याय मनजाती बरी ताणें रचूंक ना.
ताच्याच सारक्यासो आनी स्वरुपायेसो जावन ताणें मनशार रचलो. ह्या मनशाक थंय कितली सोबाय आसा पळया, दादलो जावं दी स्त्री जावं दी, कितली सोबाय आसा. ह्या मनशा थंय पळया 2 दोळे, 2 कान, 1 नाक, अपुरबायेचें तोंड, अपुरबायेचे दांत, अपुरबायेची कूड, 2 हात, 2 पाय. ह्या कुडीचे भितर पळया कितले विश्वे आसात, कितें पुरो काम करतात न्ही गे. ही कूड कशी आसा, एक इंजिना बरी आसा न्ही गे, इंजिना बरी. आमकां कळना कितल्या अपुरबायेन ती कूड देवान रचल्या, कितल्या अपुरबायेन मनशाक ताणें नेटयला, कितल्या अपुरबायेन त्या मनशाक रचनेचो मुकुट केला, मुकुट केला. कितल्या अपुरबायेन पळया त्या आदांक त्या येवेक अपुरबायेन रचलें. आनी पळया सगळ्या संवसाराचो अधिकार ह्या दोगांक दिलो ताणें. सगळ्या संवसाराचो अधिकार, सगळ्या प्राणयां वयर, पक्ष्यां वयर, जिव्यां वयर, सगळ्या रुगजडां वयर तांकां अधिकार दिलो. आनी मनशाक रचनेचो मुकुट केलो, मुकुट केलो. वय पळया देखून पळया. पूण मनीस कितें जालो पळया, मनीस मनजातीक मात्र ग्रासूंक शकलो ना, मनीस मनशाकच ग्रासूंक तयार जालो. पळया तयार जालो. हें खंय घडलें, खंय घडलें. हाच्या दुसऱ्या वाचपान पळयल्या, एका मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें. एका मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें. कोणा वरवीं? आदाम वरवीं ह्या संवसारांत, आदाम आनी येवे वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें, पातक भितर सरलें. आनी त्या ताचो परिणाम कितें जालो? कितें जालो? मरण आयलें, मरण आयलें. अशें सर्व मनशांनी पातकां धरलें जाल्ल्यान मरण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. कसलें मरण? आमी उतरपर्यंत मरता तें मरण गी, वा आमी अचानक एक्सिडेंट जावन वा पिडा येवन मरता तें मरण गी, तें मरण न्ही. मरण विस्तारलें म्हळ्यार खून मनशाक जिवेची मारचें विस्तारलें. पळया आदामच्या पातका वरवीं संवसारार मरण आयलें आनी तें मरण विस्तारलें. आनी आदामच्या पुतान कोणाक जिवेशी मारलें? पळया कायनान आबेलाक जिवेशी मारलें, आबेलाचें रगत वाडलें. तशेंच ताच्या उपरांत एका मनशान आनी एका मनशा जिवेशी मारून रक्ताची वळां वळयलीं आनी मनशानच ग्रासूंक सुरू केलें. मनशाचो मोग करच्या बदलाक मनशाक स्वार्थाक गळसूंक सुरू केलें. तुमी थोड्या वर्सां फाटीं गेल्यार पळया मनशाच्या जिवाचेर मनीस खेळटाले. गोते खंय एक व्हडलो एक सोंको बांदूंक आसा, वो एक कितें खाट बांदूंक आसा, कोणाची बली अर्पिताले? मनशांची बली. मनशांक वचून कातरताले. कोण मनीस तो? क्रिस्त मनीस गी? अधिकार आसलो गी? पापाचो समाजेन बहिष्कार केल्लो वा पापाचो दुबळो धाकटो ताका धरून व्हरताले आनी कातरताले, मारताले. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कितलो व्हरतो एक खोटें क्रोधाचें कामां पळय. तें जालें. मनशाक मनीस विकतालो, गुलामांत विकतालो. आज मनशान गोरवांकी विकूंक ना, पळय गोरवांकी विकूंक ना, मन जातीकी विकूंक ना, आनी मन जातीकी कोश्टूंक ना, सुण्यांकी कोश्टूंक ना, गोरवांकी कोश्टूंक ना. पळयलां तुमी? अरे एका गव्हर्मेंट बसार येताना फाटल्यान खाल्यां बरयलां तें बरं पळयना तुमी. मुखल्यान मात पळोवचें. धर्मस्थळ टू कोल्लूरू मुकाम्बिकिम, 3 मात पळोवचें. फाटल्यान बरयलां ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇರಲಿ. ಬಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬೇಡ. ಇಬ್ಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ. आज मार्गाच्या देगेर पेट्यांक बिस्कीट दितात पळयलें. थोडे हांव एक दीस पळयता मार्गार एका व्हडल्या मनशान खार रावयलां आनी बरें बिस्कीट दिता. म्हाका रागान संकट. ते पेट्यांक रावन पसूंक जायना ताणें.
ते पेट्या ते मार्गान एकच ते मनशां वचून सोडना ते पेटे एकच ते भुरग्यां वचून सोडनात फाटल्या धांवन येतात गा 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 करना आनी ह्या मनशांक हे व्हडले मनीस AC कारान येतात बागेल उक्तें करतात बिस्कीट दितात आनी चलतात ताच्या बदलाक तितलें बरें मन आसल्यार त्या मनशांक त्या पेट्यांक घरा व्हरून बसूंक जायना मागीर पळया मनशां पेट्यांचो मोग करतात मनशांचो मोग करनात तशेंच एक दुबलो मागतलो मनीस आल्यार तेच मनीस व्हडले मनीस येवन बसून ताका 1-2 बिस्कीट खावयतात गी एक ब्रेड दितात गी दितात ते दिनात पेट्यांक दितात गोरवांक दितात पूण ते कश्ट तेल्या मनशां दिनात आनी पेट्यां बिस्कीट खावयतना सेल्फी काडटात आनी इंस्टाग्रामार घालतात स्टोरी करतात कालें पुरो करतात आपूण मन जातीचो प्रेमी पूण मनशांचो द्वेशी पळया अर्था गी पयलें तुज्या सारक्याच्या मनशाचो मोग कर पयलें तुज्या सारको मनशाचो मोग कर ताका गौरव दी ताका मान दी ताची सेवा कर हें देवान आमकां आदेश दिला मनशांक विकचें मनशांक व्हरून सांकळीर घालून बांदून दवरचें पळया विधव आसा जाल्यार घोव मेलो जाल्यार कितें आसलें घोवाच्या उज्यांत घालून इणेय मोरोजें आसलें खंय म्हणी आसा गे कितली क्रूर 5 वर्सां 6 वर्सां जावूं ना चेडवाक काजर करून दिलें कोणा कडेन 20-25 वर्साच्या चेड्या कडेन हें 18 वर्सां भोंवतना तो 80 वर्सां जाता हें 18 भोंवतना तो 80 तो पाडच्या जालो म्हणून 18 वर्सां चेडवाक धरून उखलून घालें उज्यान खंय म्हणी आसा गे असली पद्दत मनशाक पळया खंयच क्रूर रितीन थोड्या मनशांक कीळ म्हूण लेखचें आमी जेवलें उस्तें दिवचें उस्तें आमी जेवलें बरें काण दिनात आमी पुरो उरलें जेवल्या उपरांत वतें वचून मोडा बटयेन घालचें थाणी तें वरीचें असलें चिंतप पूण हें पुरो देवाक कंटाळ्याचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें पुरो देवाक कंटाळ्याचें बेजाराचें कित्याक जेजू म्हणटा पळया मनशाच्या फातका वरवीं मरण आयलें ह्या कायनान आबेला मारलें तशेंच ह्या कायनाच्या संततेन मनशाची किळकुळां केलीं मनशाक आजुनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अशें घडोवन आसा पापाच्या मनशान पळया आदी गुलाम कणकाण घेताले सांकळी बांदून पेट्या बांदले बरें बांदून घालताले तांचे घरां कामां करीताले पळया कितलें क्रूर रितीन मनशां चलयतलो आतां तशें करूंक ना कित्याक म्हळ्यार आतां मनशा जिवाचो मानव हक्क मनशा हक्काचो एक कितें कानून आयलां देखून तशें करूंक सरकार सोडिना पूण जाल्यारय दुसऱ्याच रितीन आज असलें घडटा पयसो आसलो अधिकार आसलो मनीस पापाच्या मनशाक कशें खेळयता म्हळ्यार पळया न्ही थोडे आसात अपराधी व्हडल्या स्थानार आशिल्ले व्हडले पदवेर आशिल्ले अपराधी आसात कुणीगार आसात जर तर एक नितीवंत मनीस नितीवंत जड्ज निती करता आसा जाल्यार आनी तो ताका फैसल थारयत जाल्यार आनी तो फैसल थारयत तो अपराधी ताका जैलाची शिक्षा जायची फाशीची शिक्षा जायची म्हूण जर तर तो सांगीत जाल्यार वो अधिकार आसलो आनी तुजो मनीस त्या निती करताक कशें म्हणी करन एक्सिडेंट करन खाले म्हणी करन लग्न काडटा आनी आपणा विरोध फैसाल येनातले बरी पळयता पळया मनीस देवाक भियेना असो मनीस पळया थोडी बडी कितें करतात तुका बरें काम करीता तुका UK व्हरता तुका लंडन व्हरता तुका सायप्रस व्हरता आनी तुका इस्रायल व्हरता आनी खंय व्हरता म्हूण सांगून लाखांनी पयशे काण घेतात आनी थंय व्हरून सोडटात थंय कामी ना रावोंक गरी ना अशें मार्गा तेगेर थोडे फावटी भीक मागतात असली परिस्थिती थोडे फावटी खंय व्हरून विकतात खंयच्या गल्ल्यांक खंय व्हरून विकतात चलयांक पळया कुडीचो धंदो करच्याक तांकां गुतूच ना थंय गेल्या उपरांत तांकां शॉक भायर येवंकी जायना असले संदिग्ध परिस्थितींत संवसारांत जायतो लोक वळवळून आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी असल्या सर्व मनशांची
देव पडोन आसा आनी म्हणटा तुमी मनशांचो मोग करे जाय कित्याक गिरबोच्या प्रास कितल्या की वर्ते ती देखून पळया म्हणजे मगाच्या बाबडी न्हू मी साव आमच्या हातांत दिलां सुमेच्या फाटला उदाराच्या हातांत सुमी आयलो कित्याक संवसारी सांगा सुमी आयलो जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय हांवें तुमकां दिवचो उपदेश तो मनशान मनशाचो मोग करी जाय मनशा गौरव दी जाय मनशान मनशाची सेवा करी जाय मनशान मनशा मान दी जाय तो ग्रेस्त जावं दुबळो जावं कोणी जावं मनशाक मनशाचो मान गौरव दिवंक जाय देखून जिजो म्हणटा पळय हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव थानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव उक्तो आसलो पांगरोवंक दिलें पळया मनशान मनशाक कुमो करूंक जाय कश्ट केल्ल्या मनशाक भुकेल्ल्या मनशाक थानेल्ल्या मनशाक उक्तो आसलेल्या मनशाक पिडेस्त आसलेल्या मनशाक बंदेत आसलेल्या मनशाक संदिग्ध परिस्थितींत वळख जाल्ल्या मनशाक ताणें कुमो करूंक जाय ना जाल्यार कितें फायदो देखून पळया ह्या मनशाक देवान चड आनी चड देण्यांनी भरल्यांत देखून खंयच्याय मनशाची बेपारवा करूंक जायना तूं अस्कत जावंक पुरो तूं पिडेस्त जावंक पुरो देखून जेजू कितें म्हणटा जर तर एका मनशाक तूं आरे पेद्दा मनशी जाल्यार तुका सानेद्रीन सभे मुखार उबो करी जाय आरे पिश्या मनशी जाल्यार तुका कितें कठीण शिक्षा दी जाय कित्याक कोणा मनशा पेद्दा जावं पिशा जावं म्हणून तुका अधिकार ना तो देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो तुवें ताका फोव तो मान आनी गौरव दिवंक जाय देखून खंयच्याय मनशा हलको करूंक जायना कुटुंबांती घोवान बायलेक हलको करूंक जायना बायलेन घोवाक हलको करूंक जायना आवय बापायनी भुरग्यांक हलको करूंक जायना तुमी म्हजी तुमकां जल्म दिल्लो हांवें सांगलें बरें आयकचें आनी तुमी गुलामांत आसचें ना हांव भुरग्यांनी हांव बापाय म्हणूंक जायना हांव शिकलां हांव इंजिनियर हांव डॉक्टर हांव बरें शिकलो तूं काल शिकलें तूं पेद्दा तुका कांय गोत्त ना म्हणून भुरग्यांनी आवय बापाय म्हणूंक जायना हे मतीन दवरूंक जाय म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो पळया देखून संवसार खंय आसलो खंय पावला आनी मनीस कितें जाला देखून 12 वर्सां पयलें विलपीन एक पद म्हणलें आसा न्ही खंय तावन खंय पावला धनिया तुजो संवसार आनी कितें देखून मनीस जाला संवसार जाला एम कोण आनी मनीस जाला देवसार पळया खंय तावन खंय पावला धनिया तुवें रचुल्लो हो संवसार जाला एम कोण मनीस जाला देवसार न्यायनीत हांगासर कोण उंगुता न्यायनीत हांगासर कोण उंगुता सगळे पयशांनी सुकुता पूत बापायचेर उडुता न्याय सुकुता आवय दुवेक विकता पळय असलो संवसार खोटो संवसार असल्या संवसारांत आमी क्रिस्ताचे पाटला उदार उजवाडाचे जावंक जाय मोगाचे जावंक जाय मनशा कुळाक मान गौरव दितलो जाय देखून पयलीं आमच्या कुटुंबांत मनशांक मान दिवंक शिकया तो बापय तो आवय तो बापय ती आवय तो पूत ती धूव कोणी मान दिवंक शिकया सेसारा कोणी तो मनीस म्हणल्याक मान दिवया कित्याक तो देवाची रचना देवाचें सारकें आनी स्वरूप आनी अशें आमी केलें जाल्यार पळय जेजो म्हणटा जो कोण मनशां उजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटला उदर म्हणून म्हाका परगट करता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजेरी म्हजो म्हूण हांव परगट करतलो पूण मनशां उजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजेरी हांव नाकारतलो मनशां मुखार म्हळ्यार जेजूस आमचे समय आसा जेजूस आमचें रूप घेवन आयला जेजूस आमचें बरी आसा जर तर हांव तुका तिरस्कार करता जाल्यार जेजूक हांव तिरस्कार करता जेजू जर तर तुका हांव इन्कार करता जाल्यार जेजूक हांव इन्कार करता तवळ जेजूय म्हाका सर्गीच्या बापा हुजीर म्हाका इन्कार करतलो जर तर हांव तुका स्वागत करता जाल्यार जेजूक हांव स्वागत करता आनी बापाच्या हुजीर तोय म्हाका स्वागत करतलो देखून असली बरी करणी जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी केलें तें म्हाका तुमी केलें म्हणलो सुमी आमकां बरें करूंक आशेतना असलें बरें करूंक तुमी आमकां आदार दिवूं दी मनशा जिवाक मान मनशा जिवाक गौरव मनशा जिवाक संपूर्ण रितीचें मान आनी गौरव दिवंक आनी मुखांतर सुमयेचें आजारपण ताचें तें आसा म्हणलें समजूंक देवा स्वादार आनी कृपा आमचें तें देवन येवन दी म्हूण मागया आमेन. उबी रावया.
आमचं बवर तू सारिया सगळी संगता एकाच देवा असत मानता सर्पद्वेदार बापतो सर्गाने पृथ्वी सो दिसत्या ना दिसत्या सवस्तो सो रस्तार नेका सम्या जेजू क्रिस्तार सतमंता देव सुकलो स्पूतो सर्गळादी बाबातान जल्मला देवतान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवतान मुसल्लो करो देव तो देवतान जल्मला तगर सोना बाबाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्वस्तो केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमच्या सोडोण्या बसोत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पांच पिला काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्त मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता सोमी आनी जीवदातार तो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समाज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभो ते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विस्वासो रावता आमेन. ह्या विस्वासान आनी बवर्तान आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या त्रिएक देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया मनशा शिवाक फोव तो मान गौरव दिवच्याक आमची जिणी समर्पीत करूंक ताची कृपा मागया. दयाळा बापा पोई सभेची मुखेली पापसाहेब बिस्प याजकांनी धार्मिकांनी तुझ्या पुताची शुभवार्ता ताका नासतना आनी धैर्यान प्रगट करूं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी लोकांची हक्क मानून घेवन देशाच्या आनी समाजाच्या उदरगती खातीर ताका नासतना वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या सरपिडस्त आनी प्रायवंतांक तांची कंती आनी निरसपणां तांकां धैर्य आनी बुजवण लाभय. तांकां समेस्ता पिडाशिडांतले वाटय आनी बऱ्या भलायकेत देणी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमचे पिरगजंतल्या चर भुरग्यां आनी युवजणांनी सारको अभ्यास विसरूंक सर रितीच्या पाडसवयांत पयस रावन जेज बरी तांच्या आय बापे काल जावन जियोंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मागता आमी सर अनाथ आनी निर्गतिकां पसतो तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजो मोग ताणें अनुभव करूंक आनी त्या मारिफात तांच्या जिविताक नवी दिशा आनी तांणी जोडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा मोहरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुताचे शिकवणेंतावन प्रेरीत जावन आमची दिसपडती जिणी आनी वावर देवाच्या शक्तीचेर आदारून जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. इकडी परदोळे दांपी आमी आमच्याच खासके गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसलेला सुडास कडेन तांच्या बसत मागया. जिवनाची 21 तारीख ह्या तारीखेंत आज आमकां पावस ना. जुनाच्या म्हयन्यांत बरो पावस उंचो आसा आनी कृषीचें बेड्याचें काम सुरू जावचें आशिल्लें हे दोळी सुरू जावंक ना. बरो पावस आमकां हे दोळी येवंक ना. सर्वेस्पराची दया आमच्या भुमीचेर मागयम आमचेर मागयम. सर्वेस्पराच्या दयेन बरो पावस येवं दी. कृषीक बेड्याक बरो पावस फावो जावं दी. उदकाक बरो पावस फावो जावं दी म्हूण आमी मागया. जायत्या जाणां उदकाचे समस्या आसात. आमकां इल्लो पावस आयलो आसा पूण मुंबयेंत आनी बरो पावस नासतना उदक भोव कस्तांचें जाल्लें आसा. जायते कडेन टँकराचें उदक येवंक सुरू जाल्लें आसा. देखून आमी मागया आमी धन्य देवा लागीं बरो पावस धडूं दी. पृथ्वी सगळी उदकान आमची उदका वरवीं ती समृद्धीच्या अंताक पावोवन दी म्हूण मागया. सर्गीच्या भोव मुखार बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी दयेन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा. मनशाक तुवें तुज्या सारक्या स्वरुपायसर रचलोय रचनेचो मुकुट केलोय. मनशाक मनशाचो मोग करूंक मनशाक मनशाक गौरव दिवन चलोवंक तुवें आपोवणें दिलें. त्या पासून तूं ह्या संवसारी आयलोय. तुजे उल्या पळो दिवन आमी सर्वांनी मनशाक
हो तो मान गौरव दिवन त्या मनशातेन तुमची येताय म्हणल्यार 7 जाणां जावंक आनी मुखांत्र तुजे हुजीर आमी धैर्यान उबे जावंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जोतची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाच्या नादान करून मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्या काणिको गे बाबा मोगात्यो मोगाच्या नादान करून मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्या काणिको गे बाबा मोगात्यो मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन दिवे सगळे आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगात्यो भक्ती पौर्णान आमी येता वायन मुंडो भेटोवन दिता सर्व आमचे समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण मागता मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगात्यो सर्वेस्पर रस्तर आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता परत तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाची स्तुती जावं. तेव्हा सपूत आमच्या मनशा सई बसो भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकाचे आनी ताका रोसाचे कुणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावूं सर्वेस्परा रचणारा आमी तुजी स्तुती करता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखोवचो रोस आमी तुका भेटयता दाखपालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान गेला तो आमकां आत्मी पिवान जातलो ससनाच्या ससनाक देवाची स्तुती जावं. सर्वेस्परा लानवीकपणान आनी पातकाची दूख धरून तुजे मुखार आमी येता तर तूं आमकां मानून घे आनी आयच्या दिसा भेटयता तें बलिदान तुका मानवो सर्वेस्परा देवा म्हज्या कोट्यापणांतलो म्हाका धून काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका तूं नितळ कर. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपद वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा प्रसन्न जावन आमचो वाकडणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानतात असली जावं आमच्या काळजाची भक्ती ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुवेस पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां
उबारथ आम्ही ते सर्वेस्परात उभाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वैशामी करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेधर आणि ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलां वेळ काळ सगळें तुवें थारायलां पण मनशा तुज्या सारक्या सोरोसलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालूय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुज्या जाणव्याची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाक्कण्णू तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पदे सर्वांनी संसार भरल्या तुझ्या वैभवा होसाना उंचगी होसाना उंचगी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उंचगी होसाना उंचगी पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो सगळे आमची जिवीत सुम्या मकार दवरया पृथ्वीकी सुम्या मकार दवरया आमच्या कृषी बेळ्याक सुम्या मकार दवरया बरो पावस आमकां येसो आमी मागया बाबा करूस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांख दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सोगूठ संसाराच्या वंदरा तुझ्या कुसानी पूर्ण जीवन पोणावरवी तुवें आमची सोडवण केली आमची कापुत्र बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता
आणि जेजूची कूड रग सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभे सोडा आसकरी लिओ आमचो पापा पीटर पोलो आमचो गोळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणा बरोबर वसू दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत म्हाका मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माया सांगाती तिचो पती भाग्यवान जोसे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे थंय पवित्रत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडोनदाराची अजनामतीन दवरन मनशा कुळाक फावो तो मान गौरव दिवन जिवंक देवाचो आदार मागून सुमयेन शिकलेलें प्रार्थन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज अमकाय तुजी खुशी स्वर्गांत जाता संवसारांत आसा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार देखुणेची वितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतींत दिश्ट घाल. तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जे ताणी राज वर्सले येताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. आमच्या सम्या जो क्रिस्ताच्या संसाराची सम्याच्या जो आमची काकूळट देवाची शिडये संसाराची पाप करतेले आमची काकूळट देवाची शिडये संसाराची पाप करतेले आमकां शांती दी. आमी दिमी गेल्या पळयात ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती शिडयेचे छेवणाका पळयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फोवो ना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. काळीज मोजे लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नावेशेव तुजे पागार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा म्हज्या कर्या जिवा. काळीज मोजे लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नावेशेव तुजे पागार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा म्हज्या कर्या जिवा.
जेजूचे समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे दैवीक देणे सर्गीचे तूं सोम्या म्हजो आदाराने बरवसो जाजिणे वाटे सांगात म्हजो काळीज मोजे लालेता तुका मोज्या मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगर म्हाका मोज्या कर्या जिवा मोज्या कर्या जिवा प्रार्थूया. भोदयाळ बापा आमच्या देवा तुझ्या पुताच्या मोली कुडी रक्ताच्या छवणात तू आमकां तुझ्या जिवान नवी करताय परतून परतून या छवणात भक्तीन वांटो घेवंक आनी सस्ताचें सुख आमकां खात्रेन मेळशें कर हें आमी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसों तकली भगवान देवाची काकूळ मागया आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भक्तीन बी सांदवान दिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तां देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. खालसा ये जेजूच्या पापक्या बुजवणेच्या मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडो नाका मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडो नाका वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरे आशीर्वाद देव आमकां नमान बळोक जेजू रोजार साहेबिनी सगळी संगता भगीन गुरुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे समेस्तां देव बरें करूं. हॅव ए गुड डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरेची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी
टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदार मनांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतां जायत्या वर्सांतां ते मोपाचो आदार आनी कुमक आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी